आणि सगळे जे आमच्या पालीन डेव्हलपमेंट एम्प्लॉयमेंट मेन ते आमच्या गांवच्याकूच दिवचे प्रथम फर्स्ट प्रायोरिटी म्हणटा ती दिवची आणि तशेंच मायनींग करतली अशी आमची आशा आसा आणि आता स्टार्ट जाल्लें आसा फुडें मायनींग चलतलें तशें जशें डेव्हलपमेंट जाय तशें मायनिंगेन वॉमेन आमच्या गांवचे सगळे एम्प्लॉयमेंट लावचे ट्रकूय लावचे बसी लावचे बाकी अदर फॅसिलिटीज आसा डॉक्टर आसा मागीर जीम बी कितें कितें आसलें एक एज्युकेशन म्हणा हें स्पोर्ट्साचें म्हणा ते सगळें आमकां प्रोवायड करचें अशें म्हणजे आशा आनी ते करतले की हेज्या पयलीं तेंच्यांनी केल्लें आसा हांव आमचे मायनींग तेंचे आभार मानता तशेंच आमचे सगळे ग्रामस्थांचे आभार मानता पंचायतींचे आभार मानता की तेंच्यांनी आमकां बरो सपोर्ट दिला आनी मागता की हेज्या फुडें आनी कोणी असो मायनींग ऑपोजिशन विशय आनी परत हाडचो न्हू तो मोठो मुद्दो आसलो कित्याक ह्या मुद्द्याचेर जेन्ना मायनींग एनओसी दिल्ली त्या मुद्द्यासून आमच्या सारकेल्यांनी आपली गाडी कोणी सारके गेले कोणी भांगरा धरून जीम काढून गाडी घेतल्यो सगळे घेतले आणि मदींच कालच्या ग्रामसभेत कोणी तरी आमी मातशें आमच्या कामान म्हणजे मायनींग डिपेंडंट नासल्या कारणान कोणी तरी एक ठराव घातलो तेंच्या आनी सरपंच नासलो म्हणजे कोणाच्या रागान घातलो खबर ना की रिवोक करची म्हणून आयज हो मोठो मुद्दो आसलो की रिवोक केले ती एनओसी फाटी घेवचो आणि तो आयज आमी पास करून घेतलेलो आसा की एनओसी रिवोक जावची ना. म्हजी गाडी खूब स्कुलाक चलताली पयलीं 2007 to 2018 आणि ती आमी भुरग्यां खातीर सांबाळून दवरलेली आणि आज खंय तरी ती गाडी ह्या भुरग्यांनी हे ग्रामस्थ आहा पंचायत आहा सगळे आहा तेंच्यांनी परत एकदां म्हाजी गाडी स्कुलान फॉमेंतूच्या थ्रू परत स्टार्ट केल्ली आसा आणि तेजो लाभ बरोसो भुरग्यांक जाता सुशेगाद सकाळी पावतात आणि येता आसतना बरे टायमार ते घरा कडेन पावता बरी गोश्ट आसा अशेंच जावचें मायनिंगाच्या माध्यमांतल्यान आमच्या गांवची आमच्या जे बेकार आहा भुरगे तेजे बरी उदरगत जावची आनी जातली उदरगत अशें दिसता म्हाका हितून कारण सगळ्यांक काम मेळोंक लागलेलें आसा मेन म्हटल्यार आणि सगळ्यांचे गाडी घोड्यान लोक बिजी जावंक सोदता आनी बरें जातलें गांवांत.